आयल्या बापा तुझी चरणी करच्या स्तुती आराधना आयल्या बापा तुझी चरणी करच्या स्तुती आराधना देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार देव तू आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 जिजुराया मोगळ इष्ट करता स्तुती आराधना मोगुराया मोगळ इष्ट करता स्तुती आराधना जीव आसा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार जीव आसा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 पवित्रज्ञा पारक्लीता करता स्तुती आराधना पवित्रज्ञा पारक्लीता करता स्तुती आराधना अज्ञात रावता कुरपेन धरता सर्पण करता नमस्कार अत्यांत रावता कुरपेन धरता सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 मुखान भवन आणि बहिणीनो पवित्र साक्रामेंतांत जेसू खरोच परत आमचे खातीर आजार आसा त्या सोम्या मुखार आमी आसा तो खरोच जिवो देव आमचो सोमी
आमचे मुखार आसा, आमचे सांगात आसा, एक घडीभर आमचे तकले आमी बागावया. सुमयाचे हजरपण आमी वळखून घेवया. त्या सुमयाक आमच्या काळजान तावन आमी आराधन नामान आमी भेटोवया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, माथ्यो वाचोवांचेर अध्याय 4 वाक्य 4 आमी वाचले जाल्यार तें गडीत जावन आसा. जेजूक देवसार नाडटा आरण्यांत. जेजू उपास आनी प्राजीत करून जाल्या उपरांत थंयसर देवसार जेजूक नाडटा आनी थंयसर जेजून म्हणलें उतरां त्या देवसाराक, मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. मनीस उंड्यान मात्र न्ही बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता. तर देवाचें उतार, जिवें उतार, जिवी दिवचें उतार. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हेंच जिवी दिवचें उतार आतां आमी आयकूंक नियाळ करूंक वेता. तर हें जिवी दिवचें उतार आज आमी घेवंक, ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ आमी घेवंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत जियोंक बांदून हाडूंक कृपा मागून हें देवाचें उतार आयकूंक आमची काळीज, आमचें मन एक बरी सुवात जावन आमी ह्या घडये तयार करूंक आमी प्रयत्न करया आनी कृपा मागया आनी देवाचें उतार आयकूंक नियाळ करूंक आमकांच आमी आयतीं करया. दिमुच्या दिव्यांतील हावेसलच्या दिसुम्यातील मोच्या दिव्या, दिमुच्या दिव्यांतील हावेसलच्या फावो कैसलच्या काके पोऱ्या, दिमुच्या काळजान मोग सेवा करच्या, दिसोम्या मोग मोच्या काळसा, दिमुच्या काळजान मोग सेवा करच्या, सेवा करूच्या काके पोऱ्या. मातेवर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. ये या मुजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मुजें झूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुजे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. आयच्या ह्या समाजांत मनीस असमाधानान अशांतीन भरला. सगळ्या समाजांत आमी एक दिश्ट घाली तर आमच्याच जिवनांत आमी एक दिश्ट घाली तर आमच्या कुटुंबांत आमच्या शेजारा आमी एक दिश्ट घाली तर आमकां एकच पळोवंक मेळटा, मनीस आज असमाधानान आसा. मनीस आज खाणा जेवणाक बुक्योवचे किसड, उदकाक थान येवचे किसड मनीस आज समाधानाक आशेवन आसा. आनी हें समाधान मेळच्या खातीर थोडे पुरा गांवचो सोडून खंयी पयसल्या गांवाक वचून समाधान खंय म्हणी मेळात गे म्हणून आशेवन आसात. आनी थोडे खंयी तपासणी करया म्हणून पयसल्या गांवाक वचूंक पुरो. आनी थोडी काजारीं जोडी समाधान मेळच्या खातीर हें काजारत नाका म्हणून काजारांत विंगड जावंक पळोवंक पुरो. आनी थोडी मनशां ह्या समाधाना खातीर
ह्या कुटुंबात रावचेंत नाका हांवें खंयसर गी कोणाकर म्हणे वचून रावता, खंयसर म्हणे आश्रमांत रावता आनी खंयसर म्हणे रावना समाधानीन जियेता म्हणल्यार एका आशेन आसूंक पुरो. अशें मोगाचें न्हू. जायते फावटी आमी पळयता मनीस आज म्हाका समाधान खंयसर मेळात म्हणल्यार एका आशेन आकांक्षेन आयच्या समाजांत मनीस उकोडल्या बरी, प्रेशर कुकरांत आशिल्ल्या बरी एक समाधाना खातीर मनीस आशेवन आसा. आज जेजू म्हणटा मुजे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. त्या देखून आज हांव आनी तूं जेजूचें भोव पवित्र काळीस तें जावन आसा बोळें आनी कलतें काळीस. ताजे विशयीं हांव आनी तूं ध्यान करता आसतना ह्या काळजांत हांवें तुवें शिकोवन जोडटा आसतना ह्या शिकोवणे मुखांत्र हांव आनी तूं जाणवाय जोडून समाधान जोडूंक शकतलें हांव मोगाचें. पवित्र पुस्तकांत काळजाक भोव व्हडलो महत्व दिला. जावं पुरो जेजून शिकयता आसतना जेजून शिकोवन दिलें सगळ्या तुज्या काळजांत तुवें सर्वेस्परसो देव मोग करीचे म्हणून. आनी एकटेन जेजून सांगलें खंय तावन सगळें खोटेपण उपजाता आमच्या भितर काळजांत न्हू गाळी सवें प्रद्वार अनित अत्याचार सर खोटेपण चोरी खुनी पुरो उपजोवची काळजांत हांव. जायते फावटी आमी पळयलां काळीज जावन आसा मनशाचें केंद्र बिंदू. हांव म्हणटा काळीज म्हणल्यार कोडलें ह्या ते एक कुडीचो एक विश्व न्ही. भौतीक तरान आमी पळयलें जाल्यार काळीज म्हळ्यार एक कुडीचो एक विश्व. सायन्सा प्रकार तो एक पार्ट ऑफ द बॉडी. पूण पवित्र पुस्तका प्रकार काळीज म्हळ्यार तो विश्व न्ही. बगार तें जावन आसा मनशाचें गुंडायेचें एक केंद्र जावन आसा. ए डेप्थ ऑफ ए पर्सन, ए सेंटर ऑफ द डेप्थनेस ऑफ द पर्सन. मनशाचे सर गूण स्वभाव थंयसर तावन वळोवन येतात. काळीज मनशाच्या व्यक्तित्वाचो एक प्रमुख अंग जावन आसा. देवाचो आत्मो मात्र आमचें काळीज कशें आसा म्हूण परखूंक शकता शिवाय आमच्या बगलेन असो मनीस सयत म्हज्या काळजांत आसचें कितें म्हणून ताका परखूंक साध्य ना. म्हळ्यार तितल्या त्या गुंडायेर आसचें म्हजें आनी तुजें काळीज. कोणाय कितें परखूंक साध्य ना. सर्वेस्पराच्यान मात्र त्या काळीज कितें म्हणलें तें म्हजें काळीज कितें चिंतून आसा, कितें खरें आसा, कशें मुखार वता म्हणलें ताका कळीत जाता. आमची काळीज म्हळ्यार आमची बोगणां निर्धार, बोरवोसो, धैर्य वा बें, आशा आकांक्षा, चिंतपां, भावना, उसांबळाय, भावूकपण, मोवाळाय, बोरेपण वा खोटेपण सगळें आटापिल्लें एक संगत जावन आसा तें काळीज. जेजूच्या पवित्र काळजांत बऱ्यो संगती आटापून आसात. देखून त्या काळजांत आमी शिकोवन जोडून जाणवाय जोडचें मस्त गरजेचें. आनी झू म्हळ्यार काळीज म्हळ्यार कितें आमी आतां चिंता पाटयलें. झू म्हळ्यार कितें? झू म्हळ्यार आमी पळयलें जावंक पुरो कृशी करता आसतना रेडे वा फाड्यांक तांकां एक तांच्या गळ्याचेर एक बांदतात. ताणें इशीन तशीन धांवनातल्या बरें आनी दोगांयनी सांगातपणी वावर करचे बरें, सांगातपणी वेच्या बरें. जर तर तें झू ना जाल्यार कितें जाता, एक रेडो तिशीन दवरल्यार एक रेडो इशीन धांवता. खेदाळा त्या दोग रेड्यांक या दोग पाड्यांक एक झू घाला ते वेवस्थीत रितीर एकच रितीर मुखार वचूंक शकतात. आनी त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत झू एक प्रमुख पात्र घेता. म्हजें काळीज कोणा वटू शामील जाला. खंयच्या झूआ पोंदा म्हजें काळीज आसा. म्हजें काळीज खंयसर आसा
ताजेर मुजें आनी तुजें सगळ्यांचें जीवन ओंदून आसा. आमकां शांती जिवनांत मेळाचें तर आमकां जाणवयाचें जूं गरज आसा. हंकाराचें जूं न्ही, आमकां आबलेशेचें जूं न्ही, फातके सैवाचें जूं न्ही, बगार जूं जाय सै एका जाणवयाचें जूं. आनी ओझाया प्रवादी 4 अध्यायान 6 वाक्यान म्हणटा, गिन्यानाच्या अभावावेन लागून मुजे परजेसो नाश जाता. आज हांव आनी तूं नाश जाल्या जाल्यार ह्या नाशाच्या वाटेक वचून आसा जाल्यार गिन्यानाचो अभाव जावन आसा. देखून आमचें काळीज जेजूच्या भोव पवित्र काळजा विशयंत आज आमी ध्यान करता. आनी ताच्या काळजा विशयंत हांव आनी तूं जाणवाय जोडूंक अपेक्षा. कित्याक आमी केदाळे मागणें म्हणचें आसा. साबार जाण सांगता आसा, जेजू बळ्या खालत्या काळजाच्या खर काळीज म्हणजे तुज्या काळजा सारकें. कित्याक जेजूच्या काळजा सारकें म्हजें काळीज जायचें म्हळ्यार, जेजूच्या काळजा सारकें म्हजें काळीज आसल्यार ज्योत सारके रितीन वचोंक जाता. चिंत्या, एका रेड्याक आनी एका माजराक ह्या पेट्याक सांगाता बांदूंक जाता की? जायना. रेडो तो घटमूट. आनी त्या ल्हानशे त्या जिवीक अनेकत्व नेचरच्या जिवीक जायना. रेड्याक अनेक रेड्या वटूच बांदूंक जाता. तशेंच जेजूचें काळीज पवित्र गी, तशेंच म्हजें काळीज त्याच रितीन येत आसतना म्हाका आनी तुका समाधानाचें जिवीत मेळटा. कित्याक म्हजे करना आसक्त तरी थंयसर आसा जेजू ते शक्तपणी मुखार आसचे सिच्युएशन्स ते सोलोवन व्हरता. कशें कोस्त आसतना आमी जायतल्यानी जर तर रैतांच्या वर्गांत जावन आयल्या जाल्यार जर तर थोडो एकलो चड एक्सपिरियन्स्ड रेडो वा पाडो आसता, ताचे सांगात अनेक नव्या शिक्षक घालतात. कित्याक ताणें शिकोवंक जाय म्हणून. तो मेन मुखलो कोण चड अनुभव आसलो तो चड कोसून वयता आसतना ह्या मनशाक ह्या रेड्याक ह्या पाड्याक ताकाय एक जाणवाय मेळटा. आनी कशें कोसचें म्हूण कळटा. केदाळा म्हजें काळीज सर्वेस्परा सुम्या जेजूच्या काळजा सारकें जाता. थवळ हांव आनी जेजूचें काळीज सांगाता वयता आसतना सगळे म्हजे समस्या कितें आसात, म्हजें तें कितें असमाधान आसा, सगळें जेजू तूं तें कश्ट काडन थंयसर तावन म्हाका सुटका समाधान तो दिवंक शकता. 6 मत्तेवाच्या 9 अध्यायान 32 वाक्यांत आमी वाचता, जेजू सुदेवांच्या सिनोगोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पसरीत आनी हरये काताराची पिडा शिडा गूण करीत सरू शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतलो. लोकां जमे पळोवन ताचें काळीज कण्णवळ्यान भरलें. कित्याक गोवळी नातिल्ल्या बकऱ्या बरी ते घुस्पडून भिजोडले. जेजूचें काळीज पळया, एका बिरमो तेजें काळीज. मस्त लोक ताजे कडेन सुडका जोडूंक येता आनी थदाळा तो गर्व बघना. हे पुरा लोक म्हजे कडेन येता, हांव एक व्हडलो जण कशें येतात पळय तशें चिंतिना. बगार जेजू चिंता तांचे बिरमोत पावता. आज म्हजे कडेन आनी तुजे कडेन मस्त लोक सही करण्यात इसार येता. आमी कितें म्हणटा, मस्त बुटी आमी सांगता, आतां पळय ताका गरज आयली, आतां आयलें पळय आतां म्हजे कडेन. पयलें नातलें एका दिसानातलें, आतां एक येवन आसा. पूण जेजू कशें चिंता, जेजूचें काळीज पळया. जेजूचें काळीज गरजेवंत ताजे मुखार येता आसतना बिरमोतेन मोवाळता, कण्णवळ्यान भरता. आनी असलें काळीज म्हजें आनी तुजें असलें काळीज जावंक जाय मोगाच्यानो. मस्त बोटी आमचें काळीज धारुणायेचें काळीज जावन आसा. पेद्रूकर जेजू गेल्ल्या वेळार ताज्या सासूमायक ताप आसलो. सासूमायन कांय सांगो ना, म्हाका ताप येता, म्हाका गूण कर म्हूण. पयस पुस्तक म्हणटा, ताप आयिल्लें पळयतस जेजू तिजो हात धरता आनी ताका गूण करता. आमच्या बोवारी मस्त लोक गरजेवंत आसा, आमच्या मोतींत आसा, म्हजे कडेन येवन दी मागीर पळया, आयिल्ल्या प्रयसारल्या प्रमाण पळया. तसलें एक भावन आमचें सामान्य तरान जावन आसा. जेजू म्हणटा,
तुजें काळीज बिरमोते नासलें मात्र न्ही, तुवें जावन वॉलंटरी जावन तुजें जावन कितें तुका सर्वेस्परा देवान जावं करून विविध देणी दिल्यान त्या देण्या मुखांतर त्या व्यक्तीक गरजेक पावोवंक आमकां उलो दिता. ते आमी मातेवाच्या 8व्या अध्यायान 14 आनी 15 वाक्यान हें घटना आमी पळयता. तेच प्रमाणे स्वामी जेजू 4000 लोकांक जेवण वांटता आसतना, या 5000 लोकांक जेवण वांटता आसतना थंयसर जेजू शिकोवन आसलो आनी लोक थंय शिकोवन आयकतलो, कित्याक तांकां गूण जातालें, तांचे जावन देवसार सोडयतलो आनी सगळें बरेंपण जावन आसलें. तरी पूण जेजू ह्या मनशाची भूक पळयता आनी म्हणटा, ह्या लोकांक हांवें खाली गेल्यार जायना, हांकां कितें म्हूण खावन जेवंक दिवंक जाय, हांकां पोट भरन हांवें तांकां घरा धाडी जाय. सांगीत आसलें जेजू, जालें तुमचें शिकोवन, इतलें पुरो हांवें बरें केलें, तुमी आनी वचून तुमच्या घरा वचून तुमी जेवयेत. जेजू तशें सांगना. आज म्हजे मुखार आनी तुजे विकार असलोच सन्निवेश आसतात. आमच्या बोवारी मस्त जाण आमचे कडेन उपकार मागून येतात, हे आमचे तावन खालेंगे बरेंपण धरतात. आमी हाचे विशयीन गर्व बगनासतना जेजू बरीच त्या व्यक्तींक तांचे ती गरजो पळोवन बिरमोतेन स्पंदन करचें काळीज आज आमी देवा लागीं सर्वेस्परा लागीं हांवें तुवें मागोवंक जाय. दुसरें जावन आसा जेजूचें काळीज, उजवाडाचो संकेत. आमी जेजूचें भोव पवित्र काळजाचें पिंतूर पळयलें जाल्यार थंयसर उजवाडाची किरणां त्या पिंतुराच्या बोवारी आसात, काळजाच्या बोवारी. कित्या खातीर उजवाडाची किरणां आसात? जेजू म्हणटा सांजू आमच्या 8व्या अध्यायान 12व्या वाक्यांत, हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. तेच प्रमाणे उगडापण पुस्तकान 21 अध्यायान 23 वाक्यान म्हणटा, शहरांत सुर्याची जावं चंद्राची जावं गरज ना, कित्याक देवाची महिमांस ताजो उजवाड आनी ती शेळीस ताजो देव. जेजू एक उजवाड जावन आसलो आनी त्या देखून जेजू म्हाका आनी तुकाय सांगता, सामातेवाच्या 5व्या अध्यायान सांगता, तुमी जावन आसा संवसाराचो उजवाड. खेदाळा तो उजवाड तुमचे थंय आसा, तो कळशे बंदा लिपोवन दवरनाकात, बगार उसल्या स्थानार दवरन, दिवटो नवेर दवरन, सगळ्यांक एक दिश्चे बरी करा. जेजूच्या जिवितांत आमी पळयलें जाल्यार ताणें सबार कडेन पिडयेचो, संकश्ट असो, या इतर वायट विघ्नाचो ताणें सोडवण करन तसले काळोख ताणें धांवडायले. गादेरान गांवांत भोंवता आसतना थंयसर एक दोग व्यक्ती विपरीत तरान लोकांक उपाद्र दिवन आसले, विपरीत तरान उपाद दिवन आसले. आनी असल्या दोगां व्यक्तींक स्वामी जेजू तांचे थंय आसच्या त्या बंधनांतावन काळोखांतावन सुटका दिता. आनी त्या दाळा ते व्यक्ती भितर आसले काळोखाचे सकत म्हणटा, आमकां दुकरांचेर म्हणे वचोंक अनुमती दी. आनी जेजू दुकरांचेर वचोंक अनुमती दिता. आनी ते आमी जाणाव ते दुकर वचोन कडश्यान वचोन त्या उदकांत पडून मरतात. पूण हे लोक पळयल्लो कितें करता? लोक पळयल्लो संतोश पावाना आमच्या गांवांत एक उजवाड आयला, काळोख जावनासो उजवाड आयला म्हणलो संतोष पावाना. पूण लोक कितें करता? त्या उजवाडाक एकटी आमच्या गांव सोडून वच म्हणटा, एकटी आमचो गांव सोडून वच म्हणटा. आज कित्याक हें गरजेचें म्हळ्यार आमच्या बोवारी थोडे लोक बरें करतेच आसात, तांचे विशयंत आमी कितले बोटींक टिका करना, तांकां निरुत्साह करना, तांचे विशयन पाड उलोवन तांकां उत्साह दिनासता, तांकां म्हळ्यार इंट्रस्ट नासले बरी करना. त्या व्यक्तींक आबाबा म्हाका म्हूण आनी जल्माक नाका आनी एकल्या उपकार करचे म्हणल्यार भावान एक उजवाड तुमच्या मनशाक कितले बोटी हांव आनी तूं धांवडायना म्हाकाच्यान. कितले बोटी उजवाड दिवचे आसल्या व्यक्तींक प्रोत्साह दिवच्या बदलाक तांकां तेंचे आनी मुखार तांणी तसली करण्यो बऱ्यो करण्यो करनातल्या बरी तांकां फाटीं धाडचें काम आमी करता. ह्या विशयी ती आमच्या काळजाचे आमी भोगाप अंतस्करांत आमी झडती करूंक जाय मोगाच्यान. तशेंच आनी एकल्याक कितें म्हणी बरें करूंक, ताज्या जिवितांत उजवाड येवंक हांव आनी तूं कितें करता? जावंक पुरो शिकप,
जावंक पुरो भलायकी क्षेत्रांत जावंक पुरो अनेकल्याक दुबळ्या धाकट्याक खाण जेवण दिवच्यान व्हडलें आमकां खाण जेवण दिवंक जावचें ना पूण एटलिस्ट एकल्या मनशाक कॉफी गिफी दियेत एकल्या मनशाक जेवण दियेत एकल्या मनशाक म्हणून बरें करूंक आमच्यान साध्य आसा कितलें म्हजें आनी तुजें काळीस आज ह्या विशयेंत चिंता करता आमी सबार फायनान्स बुडले आयकता आमी सुरूत हांव ल्हान थावन आसतना आज पर्यंत सबार तरेचे फायनान्स बुडून लोकांनी पयशे उगडायले आमी पळयता लोक चड वाड मेळचे म्हूण त्या फायनान्सान पयशे दवरता आखरेक ते पयशे येनात मनीस येना काही येना पूण तेच पयशांनी आणखीन की चड आमी वाडत वचचे म्हणच्या बदलाक इल्ले ते पयशे आमी जर तर दुबळ्यांकी दिवन तांची बूक थांबयली जाल्यार सर्वेस फॉर देव त्या आमच्या बऱ्यापणा खातीर अनेक रितीन आमकां आशिर्वाद घालूंक शकतो हांव सांगना सक्कडी तशें करतात म्हूण सांगना हांवें सांगचें थोडी तशें करतात पयशे जमोवचे इंट्रस्ट वयर इंट्रस्ट इंट्रस्ट वयर इंट्रस्ट आखरेक पयशे येनात इंट्रस्टान खंयचे येनात थोडो लोक खंडीत जावन हेरांक फायनान्सान दवरल्यार उरल्यांक बरें करतात हांव करना म्हणना तशें जाल्यार सर्वेस फॉर देव अनेक वाड देखून तांकां वयर हाडटा पूण हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार अनेकल्याक उजवाड जावन जियोवचें काळीज म्हजें आनी तुजें जाल्ल्या वेळार आमकां सर्वेस फॉर देव समाधान दिवंक सर्वेस फॉर देव शकता जेजूच्या पवित्र काळजांत आनीक आमी संकेत पळयता तो जावन आसा जळच्या उज्याचो संकेत आनी उजो जावन आसा एकतराचो आमकां एक खुशी 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 करचो संकेत लुकाच्या 24 अध्यायांत 32 वाक्यान आमी पळयता थंयसर ते शिस एकामेका म्हणटात एम्मावसाच्या वाटेर जेजू तांकां मेळटा आनी थंयसर ते आखरेक म्हणटात थवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेटतलें न्ही आमचे भितर आमचें काळीज पेटतलें न्ही खंयच्यान तें काळीज पेटलें सोमिया जेजूची ती उतरां आयकत आसता सोमिया जेजून तो वांजेल विवरण करता आसतना थंयसर उब जालें तें उज्या बरचें पेटचे बरी काळीज पेटलें तांचें त्याच प्रमाणे आमी पळयता जेजूच्या ह्या पवित्र पुस्तकांत ह्या उज्याक उस्तू तराचो म्हत्व आसा जावंक पुरो सर्वेस फॉर देव मोज्जे कडेन उलयता आसतना बोल्यान उज्याच्या थंयसर जळटलें आनी थंयसर तो उलयल्लो जावंक पुरो एलिया 3.5 वर्सां उपरांत पावस हाडूंक येता आसतना थंयसर एक बली भेटयता आसतना थंयसर वयरतून उजो पवित्र उजो येवन सगळी बली ती स्विकार जावचे बरें जाली उज्याक भोव चड म्हत्व आसा पूण जेजूच्या काळजांत उज्याचो संकेत जावन आसा जेजूक मनशांचो अपरिमीत मोग आनी ताचें काळीज आमच्या मोगान तें पेटलां इतलें मोगान पेटलें की आमी जाणो मोगाच्यान ताणें कुर्साचें मरण समेत तो मेलो कित्याक ह्या लोकांक पातकां जावन सुटका दी जाय मात्र न्ही ह्या पातकां जावन सुटका दिवचे विशयान मात्र न्ही सांजू आमच्या 14 वेदन 12 वेदन 14 वाक्यान म्हणटा म्हजेर तुमी बरोबर दवरशे जाल्यार म्हजे की दोट्ट्या रितीन अजापां करतात अजापां घाली पिडेस्तांक गूण करचें सैत जावंक पुरो बंधन आसल्यार सुटका दिवची विविध अजापां झिजोवन केली जायतीं अजापां करचो अधिकार म्हाका आनी तुका दिवन आसा कित्याक आमकां सगळ्यांचो जेजू मोग करता अशें जाल्यार ताच्या मोगाचें काळीज म्हजे थंय आनी तुजे थंय दाखोवचें तें काळीज अशें जाल्यार मोगान स्वामी जेजू क्रिस्त ताचें काळीज पेटोवन आसात तिसरें आमी पळयता जेजूच्या त्या भोव पवित्र काळजाक एक खांड्याचो मुकुटा बरी एक संकेत आसा आनी थंय जावन आसा मोगाच्यान खेदाळा हांव आनी तूं पाताक करनासा ते खांट्या बरी त्या काळजाक तोपून आसात म्हणलें आमी उडास दवरूं जाय जेजूचें काळीज म्हणटा आसतना तें बोळे आनी खालत्या काळजाक हांव आनी तूं खेदाळा पाताक करता मोगाच्यान खेदाळा त्या काळजाक थंयसर तोपूंक थंयसर तोपूनच आसा ताका दुखता त्या काळजाक दुखता म्हणलें चिंताप म्हजे थंय आनी तुजे थंय आसूंक जाय त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा पातकी जिणी बदला आनी बरी जिणी आदारा स्वामी जेजूचें शिकोवण ती जावन आसा स्वामी जेजून पातकारयत जिवन जियेलो आनी म्हाका आनी तुका एक मादर दाखयलें एक बऱ्या काळजा वरवीं कशें पातकारयत जिवन जिवंक साध्य आसा
आज हांव आनी तूं मागता आसतना सोम्या जेजू तुज्या काळजा सारकें म्हजें काळीज कर म्हणटा आसतना हांव आनी तूं तशेंच मागता मोगाच्यान पातकरयत जिवन जीव म्हाका एक कृपा दी सोम्या आनी असल्या कृपेद्वारे म्हाका तुजें हांव शिकोवन लागून म्हाका एक शांती समाधान मेळोवंक हांव आनी तूं अत्रे गुण आसा मोगाच्यान जेजूचें उतरांक आमी खाल जावंक जाय आनी पयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार जाकोबाच्या 4 अध्यायान 6व्या वाक्यांत अशें बरयलां ह्या पासत पयत पुस्तकाचें मुळां देव गरव्यांक मुखार रावता पूण कलत्यांक कृपा दिता हांवें आनी तुवें जेजूचीं उतरां आयकून ताका कलतें जावन कलतें काळीज म्हजें तें आनी तुजें तें आशिल्ल्या वेळार म्हाका आनी तुका शांती समाधान मेळोवंक शकता सांत पेद्रोच्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायान 5व्या वाक्यान आमी पळयता पयत पुस्तक म्हणटा देव हंकाऱ्यांक पयस करता पूण कलत्यांक आपली दया दाखयता आज हांव तूं खंयच्याय बेजारायन खंतीन ह्या मानसीक ओत्तडान आसूंक पुरो मस्त संगती आसात ताका अल्योत तल्योत म्हणून उदाहरण दिजें म्हणना हर एकल्यांक म्हाका आनी तुका कोत्ता कसल्यो पुरो ओत्तडान हांव तूं वचून आसा म्हणून जेजू म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या दुवे कलत्या काळजाचो व्यक्ती जशें तर सर्वेस्पराची दया आनी कृपा तुजेर वळटली तुका समाधानान जियोंक तुका कृपा लाभतली सांत मातेवाच्या 18व्या अध्यायान 4व्या वाक्यान म्हणटा जेजू म्हणटा जो कोण आपणाकच खालतो कर ह्या भुरग्यां बरें जाता तो सर्गींच्या राज्यान वर्तो जातलो म्हळ्यार खालत्यापणाक जेजू वर्तो महत्व दिता आज आमकां समय विचार जाय म्हज्या जेजू म्हजें काळीज खालत्यापणान ना त्या देखून म्हाका एक बरें खालतें काळीज दी सोम्या तुज्या काळजा सारकें म्हजें काळीज जावं दी आनी तुज्या काळजांतून हांव शिकोवन जोडून म्हाका शांतयेचें समाधानाचें जिवन जिवंक फावो कर आमी मुस्तुपटी आमचें काळीज भिवकुरें काळीज आनी जेजू म्हणटा हांवें तुवें कोणाक भियेसय जेजू म्हणटा देवाक मात्र हांवें तुवें भियोंक जाय कित्याक आत्मो आनी कूड दोनी येमकोंडाक घालूंक शकता आनी तें आमी सांत मातेवाच्या 26 वाक्यान पळयता आज आमी कोणाक भियोन आसा संवसारार म्हजो आनी तुजो जीव काडटल्यांक आनी त्या खातीर हांव तूं असमाधानान आसा उडास दवरया म्हाका आनी तुका असमाधान कित्याक म्हळ्यार आमी आमच्या संवसारीक रुपार जीव काडटल्या मनशांक भियोन आसा त्या देखून मुस्तुमुटी हांव आनी तूं मानसीक वत्तडाक वळख जाता जेजू सामारिया स्त्रिये कडेन उलयलो त्या वेळार जुदेव कडेन माज सामारिया घरा कडेन उलयनात पूण जेजू त्या सामारिया घरा स्त्रिये कडेन उलोवन तिजे लागीं उदक विचारता आनी कितें घालता म्हळ्यार आमी मुस्तुपटी आमच्या स्थानमानाक लागून मात्र त्या लेवलार मात्र आमी उलोवंक तयार आसा आमचे की सकयल आसल्या व्यक्ती जावंक पुरो तो दुबळो जावंक पुरो तो अविद्यावंत जावंक पुरो तो प्रायसो व्यक्ती जावंक पुरो म्हजे की तो विविध रितीन सकयल्या हंतार आसा असल्या हंताच्या व्यक्ती लागीं मुस्तू जाणां आमी उलयना संबंध आमी दवरना आनी जेजू म्हणटा जर तर म्हजें काळीज पळय हांव तो वर्तो आनी ल्हान ह्या तांकां अस्पृश्य म्हणल्या भावांना सगळ्यांक हांव समान दृश्टीर पळयता त्या देखून हांव सगळ्यां कडेन उलयतां सगळ्यांचो मोग करता असलें काळीज म्हजें थंय आनी तुजें थंय आसूंक देवा कडेन आमी मागोवंक जाय आनीक आमी कारण जावन आसा आमच्या जिवितांत असमाधान आसचें आमी एटॅचमेंट म्हणटा इंग्लिशांत कोंकणी सांगल्यार बांदपासांत आसा विविध रितीच्या मोग ह्या कितें भितर बांदपासांत हांव आनी तूं मोगाचें आसा जेजूच्या जिवनांत पळयल्यार जेजू खंयच्याय एका बांदपासांत तो ना ताचीच भाव आनी ताचे का पळोवंक आयिल्ल्या वेळार जेजू कितें म्हणटा तेजे आवय भाव आनी पुरायली आनी जेजू म्हणटा सांत मातेवाच्या 12व्या अध्यायान 46 ते 49 वाक्यान म्हणटा जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची खुशी करता तस्सो म्हजो भाव म्हजी भयण आनी म्हजी आवय आमी जाल्यार कालें करता हो आयले कोणी आमकां जाय जाल्यार आयिल्ले कोडले पुरो सगळ्यांक सोडलें तांच्या फाटल्यान दवरल्या कित्याक आमचें एक बांदपण ह्या एटॅचमेंट त्या प्रमाणे पूण जेजूक सगळ्यांचो मोग करता पूण ताणें एटॅचमेंट थरले म्हणून
ताका खंयची अटॅचमेंट देव कोण देवाचे उतार आयकता देवा कसो कोण मोग करता ताचे कडेन ताचें तें बांदपण आशिल्लें. त्याच प्रमाणे आमी पळयता सामदेवाच्या 19 अध्यायांत 13 ते 15 वाक्यांत ती ल्हान भुरगीं येत आसतना ताका पुरो आड येतात. शिसान म्हणटा नाका नाका येवचें म्हूण. जेजू म्हणटा ल्हाना भुरग्यांक मुजेशी येवंक आडाय नाकात कित्याक सर्गींचे रास तांचें म्हूण भुरग्यांक आपूण आशिर्वाद करणं जेजू धाडटा. हांव हें कित्याक सांगता म्हळ्यार जेजू त्या व्हडले व्हडले मनीस म्हज्या बोवारीं आसात तांकां मात्र न्ही जेजून पळोवन जें कितें जेजून पळयलें कितें बोरें काळीस बोरेंपण जेजू पळयता. म्हजें आनी तुजें काळीस अशंत बोरेंपण पळोवंक साकोंक जाय. अनेक मनशां थंय अनेक व्यक्ती थंय ताजें स्थानमान न्ही म्हाका असो मोग न्ही बगार त्या व्यक्ती देवाच्या समक्षम एक बरो व्यक्ती जाल्यार थंयसर हांवें मोग दाखोवंक थंयसर हांवें म्हत्व दिवंक म्हज्या आनी तुज्या काळजान शिकोवंक जाय मोगाचें न्हू. सामदेवाच्या 15 अध्यायान 19 वाक्यान जेजू म्हणटा आमचें काळीस मुस्तपुटी खोटेपणान भरलां. आनी तो म्हणटा जेजू म्हणटा कोटी चिन्नां खून प्रद्वार व्यभिचार चोरी फोडसक सोवे शिरप हें सर मनशाच्या काळजांत हांव भायर सरता. ताका देखून म्हजें आनी तुजें काळीस आज समाधानान ना कित्याक असलें मेळेपण म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आशिल्ल्या वरवीं आज हांव आनी तूं समाधानान जिवंक शकना. आमच्या काळजांत द्वेश आसा राग आसा खंत आसा बेजाराय आसा. आमी अनेकल्याक बोगसिना जेजून ताका कितलीं खेळकुळां केल्यार कितलें दुखयल्यार कितलें कुसर मारल्यार तांकां बोगशिलें आनी त्या देखून जेजूक सदांच समाधानाचें जिवन जियेलो. खंयच्याय सन्निवेशार जेजूचें समाधान बिगडोंक ना. तो समाधानानच आसलो. पूण हांव आनी तूं असमाधानान आज आसा जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या काळजांत आसलेलें असलें एक मनोभाव वरवीं विविध रितींनी आमी असमाधानान जिवन आसा. जेजू कितलो म्हजो आनी तुजो मोग करता म्हळ्यार जेजू म्हणटा म्हत्व दिता हर एका मनशाक म्हळ्यार सुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्याचे वपार सांगता आसतना म्हणटा 100 बकऱ्यान एक सुकलो जाल्यार म्हाका बेजार जाता 10 नाण्यांत एक नाणें सुकलें जाल्यार बेजार जाता. मुजेर आनी तुजेर हर एका मनशांचेर जेजूक परतो मोग आसा. तो मेजॉरिटी वचून हाळे हांगा 99 आसा म्हजे कडेन मेजॉरिटी आसा म्हूण सांगना. आतांच्या संवसारांत कितें जाता मेजॉरिटी आमकां हांगा इतले जाण आसात तितले पुरो ते गेल्यार वचून दिता म्हणून. पूण जेजू तशें न्ही. जेजू इनॅनिमिटी सगळी जायचे म्हणल्या एका भावनान तसलें काळीज म्हजें थंय आनी तुजें थंय आसा गी. असल्या काळजाचें चिंताप हांवें तुवें आटोवंक साध्य गी म्हणल्या विशयंत आमी आतां आमकांच आमी परिक्षा करूंक जाय. सामदेवाच्या 22 वाक्यांत जेजूचें काळीज अशें दाखयता मनशा पोती हेरांक आपल्या सेवे सक्रेक लावंक न्ही बगार आपलेंच हेरांची सेवा सक्री करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडून बसत आपलो जीव सुद्दां दिवंक आयिल्लो. आमी कशें चिंता उरल्यान पुरो आमकां सेवा करीचे हांवें पडलो कॉलर जायचे आमकां हर एकल्यांक आमची आशा त्या देखून हांव तो समाधान ना मस्तू फुडें आमकां समाधान मेळना. कित्याक म्हळ्यार आमी त्या लेवलाक वचूंक आमच्यान असाध्य जालां. सेवा सक्रेचें जेजू आपल्या सिसांचेर पांय दिवंक तयार आसलो. आज आमी तशें करूंक तयार आसा ओंगी. आमी आज असमाधानान कितें आसा म्हळ्यार आमच्या मतीन एक वडपण आसा आमच्या मतीन एक अहम आसा आमच्या मतीन प्रायड आसा आनी त्या खातीर हांव आनी तूं सबार जाण सबार संगते विशयन असमाधानान आमी जिवन आसा. जेजूची जाणवाय पळया तिरवो इशार येता आसतना हें रायाक आमी तिरवो दियेत चक्रवर्तीक तिरवो दियेत गे म्हूण सांगल्या वेळार जेजू जाणवाय यूज करून सांगता चक्रवर्तीचें तोंड आसा त्या रिपेर त्या देखून चक्रवर्तीक दिया देवाचें देवाक दिया. म्हाका न्ही तुका असलेच मुस्तू संकश्ट येतात जिवनांत मुस्तुबोटी मुस्तू जाणां म्हाका तुका शिरकोवन घालतात. आमकां कितें ना जाणवाय ना त्या देखून आमी खालेंक एक सांगता आनी चलवात. जेजूचें काळीस ह्या जेजूचें व्यक्तित्व पळया त्या व्यक्तित्व इतलें एक सुपिरियर व्यक्तित्व घे खंयच्या सन्निवेशार कशें एक सांगाचें म्हणून ताका गुर्त आसलें. आनी त्या देखून जेजू कितें म्हणटा तुमकां हांव पवित्रत्व धाडटा आनी तसो तुमकां पवित्रत्व शिकयतलो खंयच्या वेळार कितें उलयचें म्हणून तुमकां शिकयतलो. हांवें तुवें ह्या पवित्रत्वाचो अनुभव करना खंयच्या वेळार कशें उलयचें म्हणलें हांवें तुवें भोगलांगे म्हणलें सवाल. आनी त्या खातीर हांव आनी तूं सबारपटी चिंती नासता उलयता चिंती नासता काम करता आनी आमी समस्याक पडटा. जेजू म्हणटा असलें चिंताप असलें चिंताप जावन खंयचें
दैवीक चिंतपान हांवें चिंतूंक जाय पवित्रत्वाच्या द्वारी हांवें थंय उलोवंक जाय त्या दाळा हांवान तूं समस्येन पडनासतना समाधानाचें जिवन जिवंक हांवान तूं शकता शास्त्री आनी फरिजेव जेजूक मुस्तू खंडन करनासले तरी पूण जेजू कितें करता शास्त्री फरिजेवांक ताणें पुरा करचें पुरा तें कांय प्रयोजन ना म्हणनात कितें बरें आसा तें बरें म्हणटा कितें पाड आसा पाड म्हणटा आमी जाल्यार काले म्हणचें तो न्ही जाल्यार ताजें न्ही कितलेंय बरेंपण आसूं दी ताका सोर्त म्हूण करून दाखोवंक जाय तो फार्थ व्यक्ती म्हणल्यार बरें उलोवचें पूण जेजूक पळय आतां शास्त्री फरिजेव मुस्तू रितीर ताजे विशयी फाड उलोवनासले जाल्यार ताका उपाद करनासले जाल्यार जेजू उलयतना कशें म्हणटा सामर्थ्याच्या 23 पयले हांव तिसऱ्या वाक्यान म्हणटा शास्त्री आनी फरिजेव मोइजेच्या बसकेर बसून आसात देखून ते तुमकां सांगता तें सगळें तुमी करा आनी ते शिकयतात तें तुमी पाळा पूण ते करतात तेच पर्यंत तुमी करनाकात जेजू सांगत असेल तांच्या बरोबर कोणी आयकनाकात ते म्हाका उपाद करतात म्हणजे कोणी आयकनाकात जेजू तशें सांगना जेजू म्हणटा ते त्या सिटीर बसून आसात न्ही गे तांकां गौरव दिया ताणें सांगचें आयका कित्याक हांगासर आमी शिकाचें म्हळ्यार आमी आमच्या विरोध्यांक हें करता आसतना तांच्या विशयी उलयत आसतना मुस्तू मोठी कालेंग एक ल्हानशी संगत जावन आसता त्या देखून त्या व्यक्तीन कितलेंय बरें करून दी ताजे विशयी फाडत उलोवचें कितलें साद्या पाड अशें गण्ण बरा पाड उलोवचें मागीर आमकां शांती केदाळ आसची समाधान कशें आसचें असलें जेजूचें काळीज आसलें बरें एक फर्क करून सांगचें तसलें बरें काळीज म्हजें तें आनी तुजें तें आसूंक जाय मोगाच्यान आपणाक केळकुल्या गेल्ल्या लोकांकी सोमी जेजू बोगसून आसलें विशिश्ट एक मैपासी काळीज सोम्या जेजूचें जावन आसलें नाथानेलाक रुखाच्या पोंदा पळयता आनी नाथानेल ताका भेटतना म्हणटा तुका हांवें त्या रुखाच्या पोंदा पळयलो नाथानेल म्हणटा वय गी म्हाका केदाळ पळयलें खंय पळयलें कित्याक जेजू हांव आनी तूं जेजूक पळयता ना जेजू पळयना जेजू सांगिना बगर जेजू हर एक पोटी म्हाका आनी तुका पळोवन आसा मोगाच्यान म्हज्या असमाधान म्हज्या जिवितांत आसा म्हज्या जिवितांत समाधान आसा म्हज्या जिवितांत कश्ट जातात हर एक जेजू पळोवन आसा नाथानेलाकी जेजून पळयल्लें गुर्तना पूण जेजू हर एकल्यांकी पळोवन आसा सांत थोमासान जेजू विशयी सांगलें हांव ताच्या कडवळांत हात घाल्या शिवाय हांव ताका पातयेना ना तरी पूण जेजू ताका आपले कडवळ दाखोवन ताका कन्विन्स करता आनी तो सांत थोमास आमी भारत देशांत जायते तितली सुवार्थ बरोबर केल्लो एक महा आपोस्तल जावन आसा ताका पातयेवना म्हणल्यार कोडलें ताका पयस दवरना पेद्रू कितें करता पेद्रून 3 पुटी ताका नेगार केल्लें त्या दाळा पेद्रू कांय बेजार जावना पूण त्या दाळा जेजून 3 पुटी विचारलें तूं म्हजो मोग करताय म्हणटाना जेजूक पेद्रूक इल्लें टेन्शन सुरू जालें पेद्रू आमी जाणाव जुआंवच्या 21 अध्यायान 15 तावन 17 वाक्यांत आमी पळयलें जाल्यार 17 वाक्य म्हणटा जेजून ताचे लागीं 3रे बोटे विचारलें सिमोन जुआंवचे पुता तूं म्हजो मोग करताय गे जेजून तूं म्हजो मोग करताय गे म्हूण 3रे बोटे विचारलें आयकून पेद्रूक मनान दुखलें आनी पेद्रून ताका म्हळें सोमिया तूं सगळें जाणाय हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय पळय पेद्रूक ताणें 3 पुटी नकार करतना ताका कांय बेजार जावना कुशेन पटा सांगून आलो जेजून म्हजो मोग करताय गे म्हणटाना ताका दुखता मनशाचो स्वभाव म्हजो आनी तुजो मोगाच्यान जेजूच्या काळजा बरी बोगसाणें असो मोग आसो आनेकल्याक बरेपण करचो केदाळा म्हजें आनी तुजें काळीज जावन परिवर्तन जाता त्या वेळार सोमी जेजू म्हणटा आयच्या दिसाच्या वचपान तो म्हणटा म्हज्या काळजा म्हजें काळीज सादें आनी बोळ्या आनी खलत्या काळजाचो म्हजें जावन शिका आनी तुमकां समाधान मेळटलें तर मोगाच्यान आयच्या दिसा सोमिया जेजू लागीं हांवान तूं मागया सोमिया जेजू म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें कर म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत मुस्तू असमाधान आसा आज सोमिया तुजे लागीं विनंती करता तुज्या काळजा सारकें म्हजें काळीज जावन म्हाका समाधान मेळोवन दी म्हज्या जिवितांत आसचें सर्व कश्टां जावन म्हाका तूं निवार जशें पिडेस्तांक पळयत आसतना कश्ट आसल्याक पळयतना तुजें काळीज बिरमोतेन कळवळोन भरलें त्याच प्रमाणे सोमिया जेजू आयच्या दिसा म्हाका पळयत आसतना
म्हज्या कुटुंबाच्यांक पळयत आसतना, म्हज्या शेजाऱ्यांक, म्हज्या समुदायांक, म्हज्या ह्या देशाक पळयत आसतना, म्हज्या ह्या संवसारांत जिवनच्या जिवींक पळयत आसतना बिरमोत भाव सोमिया आनी ह्या सगळ्या लोकांक सर बंद पसंतलें सुटका दिवच्या खातीर आमी मागया. सिराकाच्या पुस्तकांत 51ನೇ अध्यायांत 23 27 वाक्य म्हणटा, तुमी नेणारेनो मुजेशी येया आनी म्हज्या शाळेंत रावा. हें सगळें तुमचे कडेन ना म्हूण कित्याक सांगतात? असली थान तुमी कित्याक सोंसतात? हांवें म्हजें तोंड उगडोवन सांगलां, दुडू दिनासतना जाणवाय सोडा, तुमची गोमटी तिच्या जुवा पोंदा घाला. तुमच्या आत्म्यांक शिकोवन मेळूंक ती लागींच आसा आनी ती मेळटा. कितलो उणो वावर हांवें केला आनी कितली चड शांती म्हाका मेळ्ळ्या म्हूण तुमच्याच दोळ्यांनी पळया. मोगाच्यान हांगा स्पश्ट तरान आमी आयकता, दुडू दिनासतना जाणवाय घेवंक आनी आमची गोमटी त्या तिच्या जाणवायाच्या जुवां पोंदा घालूंक आनी आमच्या आत्म्याक शिकोवन मेळ्ळ्या वरवीं आमी इल्लोसो वावर केलो तरी मस्तू शांती, समाधान, संतोशान जिवंक शकतले. हांव त्या देखून जेजू आज आमकां उलो दिता. आमी हर एकल्यांनी जेजूच्या त्या जुवांखाल हांवें तुवें जिवंक जाय. म्हजें आनी तुजें काळीज जेजूच्या भोव पवित्र काळजा बरी जावं म्हूण आमी मागया. त्या काळजाचें बरेंपण आमी शिकया आनी आमच्या जिवितांत ताजो एक भाग जावन आमी जिवंक प्रयत्न करया. सर्वेस्पर देव म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक सोम्या जेजूच्या बोळ्या आनी कलत्या काळजा सारको करूंक, सर्वेस्परा सोम्या जेजू लागचें शिकोवन आमचें काळीज ताच्या काळजा सारकें जावं आनी आमचें घराणें, आमचें कुटुंब, आमचें जिवीत, आमचें म्हणलें समुदाय सगळ्यांनी आशिर्वादी जावन म्हणून खऱ्या काळजान आमी मागया. आमीन. आज परत आमचें समर्पण करूंक जाय. संपूर्ण समर्पण ह्या घडी आमी देवाक करूंक जाय. तवळ मात्र आमच्या जिवितान बरेंपण, आमच्या जिवितान आशिर्वादां, आमच्या जिवितान कुरपेचो शिवर वतलो. एक याजक आसलो उत्तर भारतांत. कठीण याजक बिसाहिबाक ताचे विशयान जायतीं कंप्लेना आनी बिसाहिबाक आयकून पुरो जाल्लें कितें करचें कळोना. आनी ह्या बिसाहिबान ह्या याजकाक पडटा रितीर केंद्राक रितीर करूंक धाडलें. आनी हो याजक रितीराक येतना केवळ बिस्पान धाडलां. म्हणल्यार बिस्पाची केळकुळां करून कशें धाडलां येता म्हणून वसान जाल्यार ताका समाधान ना म्हणून आयिल्लो. जावं हांव गम्मत करून थोडे दीस करशिता मागीर पाटी येता म्हणून तो चिंतून आयिल्लो. आनी रितीर सुरू जाली. रितीरेचे 1 दीस 2 दीस सगळ्यांक सांगता बसतलो, उठतलो, वेतलो, कांय चड ताणें मागलें ना. पूण ताच्या उपरांत थंयसर कावन्सिलींग आसलें आनी थंयसर तो सिस्टरा लागीं कावन्सिलिंगाक गेलो. कावन्सिलिंगाक गेल्ल्या वेळार त्या सिस्टरीन तिच्या तकले वयर हात दोन मागलें आनी सगळें ताचें जिवीत त्या सिस्टरान ताच्या दोळ्या मुखार दवरलें. आनी तवळ ताका आजाप, हांव खंय गे ती खंय गे, हें कशें साध्य. आनी तवळ ताचे थंय इल्लोसो देवाचेर पातयेनी बाबार्थ सोडूंक लागलो. आनी फाटीं येवन रितेऱ्यान मागूंक सुरू केलें. मागतना रितेरेच्या याजकान ताचें नांव का नापयलें. आनी ताका आनी एक शॉक मारलो. देव नीज जावन आपणाक आपोवन आसा, देव नीज जावन म्हाका मोगान ताच्या घेवन आसा ताका बगलें. आनी त्या घडये ताणें संपूर्ण समर्पण ताचें देवाक केलें. संपूर्ण तरान जावं 4 दीस करसून फाटीं येता म्हूण आयिल्लो याजक ह्या रितेरेच्या दुसऱ्या भागान म्हणल्या परी संपूर्ण तरान देवाक समर्पण केलें. देवान ताका आपडलें. एक नवो व्यक्ती जावन फाटीं गेलो. आज देवाचें उतार परगडटा, रितेरो चलोवन व्हरता, आपणाच्या जिविताची साक्ष दिता आनी सबारांक तो आदर्श जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी एक आमचो तरणाटो CFC युथांत आसलो. CFC युथाक भरती जाल्यार तांचो मस्तो मागणें आसा प्रत्येक जावन.
एकमेका कदाळी संतोष CFC युथाक तरणाट्यांनी भरती जाल्यार तांची जिवितांत देवाचो अनुभव जोडूंक थंयसर एक अवकाश आसा म्हणलें. आनी हो तरणाटोय इंजिनियरींग करनासलो ह्या CFC युथाच्या पंगडा भरती जाल्लो आनी जायते टॉक्स चलोवन आसले ताणें आयकल्ले. 1 वर्स जालें, 2 वर्सां जालें, ताणें संपूर्ण समर्पण करून आतलें. येतलो, मागतलो, वेतलो आनी तें सिगरेटो पियोवची ती संवय आसली ताच्या जिवितांत. पूण ताच्या जिवितांत कांय बदलावन बरेपण येवंक ना, ताकाय समाधान बघून. पूण मुखल्या वर्सांनी आयकतना ताणें संपूर्ण तरान ताचें समर्पण देवाक केलें. एक नवो तरणाटो जावंक पावलो. पियोवचें, सिगरेट सोडचें, सगळें सोडून सोडलां आनी आज सबारपोटी त्या जेजूक साक्ष दिता. ताणें म्हजें जिवीत आपडलां, ताणें म्हाका बरो केला. आज हांव एक नवो व्यक्ती जावंक पावलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मुगाळ भवन आनी भयणीनो, हांव कित्याक सांगता की म्हळ्यार आमच्या जिवितांत अर्द्या कुऱ्या मनान मागल्यार, अर्द्या कुऱ्या मनान देवाक आमी समर्पण केल्यार आमच्या जिवितांत व्हडलें बरेंपण आमकां मेळचें ना, जावचें ना. त्या देखून त्या देवाचेर पातयेनी संपूर्ण विश्वास दवरून आमचें जिवीत ताच्या पांयां तळा समर्पण केल्ल्या वेळार तो आमकां आपडटा, आमचें जिवीत नवीकृत करता, आमचें जिवीत नवें करता, आमच्या जिवितांत आमकां आशिर्वादाचो शिवर देंवता. त्या समार्याची स्त्री त्या बाय लगेच जेजूक भेटली. कशें अंतांनी जेजून तिका आपडलें, जेजून तिका गूण केलें आनी जेजूचो स्पर्श कशें तिच्या जिवितांत वाडलो आमकां कळटा. पियोंक उदक विसारली स्त्री आपणें निमाणें जिविताचें उदक विसारता आनी तिचें जिवीत परिवर्तन जावन त्या सोमयाक समर्पण करता. एक नवी व्यक्ती ती जाता. आमच्या जिवितांत ती मोगाचें न्हू, हंताक आमी वाडोवंक जाय. हंता प्रमाणे आमच्या जिवितांत परिवर्तन बदलावन जायचें. आमी नवे व्यक्ती आमी जावंक जाय तर आमी देवाक आमकां समर्पण करचें जाय. आमचें काळीज, आमचें मौन त्या जेजूक आमी उक्तें करूंक जाय. त्या देखून जाकोब ताच्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 8 म्हणटा, देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. देवाक तुमी लागीं सरा तो देव तुमकां लागीं. आमी 1 मिनट 2 मिनट करतना उरले मेटान देव करता, आमकां लागीं येता, आमकां आपडटा, ताचो स्पर्श तो आमकां दिता. ते देखून माथ्यो वाचोवांजेल म्हणटा अध्याय 6 वाक्य 19, संवसारांत तुमकां दिरवीप जायनाकात, हांगा कलंब मांडटा आनी कीड खाता आनी सोर काण्णां घालून नागयतात, पूण दिरवीप जाया सर्गार. ते देखून आमचें जिवीत संवसारा खातीर मात्र जियोवचें न्ही, ताच्या उपरांत जिवीत आसा, सर्ग आसा. त्या सर्गीच्या शाश्वीत जिविता खातीर आमी जियोवंक आसा आनी त्या देखून आमी देवाक लागीं येवंक जाय. देवाचेर आमी पातयेवंक जाय, ताचेर आमी विश्वास घालूंक जाय. त्या देखून किर्तन म्हणटा अध्याय 9 वाक्य 10, तुजें नांव वळखतात ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतेल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. ताका सोदतेल्यांक, ताका लागीं येतेल्यांक बिलकूल केदींतूचो सांडून घालिना. मोगाचें न्हू, केन्नाय तो सांडून घालिना. त्या देखून आतां आमी सगळ्यांनी दिंबयेर पडचें, आमचें समर्पण त्या देवाक आमी करचें. शालोम पंगडाचे कडेन हांव एक विनंती करता, तुमी हांगासर साध्य आसा जाल्यार सक्रामेंताच्या मुखार येवचें. शालोम पंगडाचे कोण आसात थंय आज आमी विशेश तरान आमचें समर्पण करतना आमचे लागीं मागोवंक सांगिल्ल्या, कोणें आमचे लागीं मागोवंक विसरलां, तांकां सगळ्यांक त्या सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करून विशेश तरान आमी तांचे खातीर आमी मागता. मोगाचें न्हू, आमचें समर्पण आमी करया. आमी खंयसर आसां थंय आमच्या घरांनी, कुटुंबांत हांगासर आसां जाल्यार आमकां संपूर्ण तरान सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. सोमी म्हणटा, कश्टांतल्यान वाजन वयतल्यान म्हजे सशी येया, हांव तुमकां विशय दिता. आमचें बोळ, आमची सखत जेजू, ताचे विणे आमकां कांयच ना, तो एकलो आमकां आपडूंक शकता. त्या देखून जाकोब म्हणटा, ताका लागीं सरा, तो तुमकां लागीं सरतलो. आमची सकड मागणी त्या सवा ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. आमकां ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. मोगाचें न्हू, आनी हो वेळ समर्पणाचो आनी मागचो. आमकां समर्पण करचें. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणाक आमी मागता म्हूण सांगलां, तांकां समर्पण करचें आनी आमी मागचें. प्रत्येक जावं शालोम पंगडाचें आनी आमी कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर. थोडीं ते सवा वॉट्सॅपाचेर आयिल्लीं आमचे मुखार आसात, ती आतां वाचून सांगता. तांचे खातीर ह्या घडये आमी विशेश तरान मागतेल्या. मनीस तीन जुडीत
मानेस्त अँटनी मानेस्तीन ट्रिजा आनी कुटुंबाची कोरोना पिडेक वळख जाल्या तांकां सोमयान आपणून गूण करच्या खातीर मागोवंक विचारलां. जीन लोबोनो MFC मिशनरीज फॅमिलीज फॉर क्रायस्ट वो पंगड हे एसोसिएशन बोळवून जावन आमचे दियेसीजन विस्तारच्या खातीर मागोवंक विचारलां. आनी एका मानेस्तान भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोवंक सांगलां, ताचे खातीर आमी मागचें. आनी एक मानेस्त डिप्रेशनाक वळख जाला, आर्थीक अडचणेक वळख जाला. सोमयान ताका सुडका दिवच्या, बरी भलायकी बरेपण दिवच्या खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या भावा खातीर आमी मागया. आनी एका भयणीन तिणें काम केल्लो सांबाळ इन्सेंटिव्स तिच्या बॉसांत तिका मेळच्या खातीर आनी त्या मारीपात तिच्या दुयेचें मेडिकल शिकपाचें फीस भरच्याक सुलाभ जावच्या खातीर मागोवंक विचारलां. त्या भयणी खातीर आमी मागया. आनी एका भयणीन एक बरी सैरीक लाभच्या खातीर तिच्या पुताक एक बरी सैरीक लाभच्या खातीर मागोवंक सांगलां. त्या सावां खातीर आमी मागया. आनी एका भावान पांयाक येवच्या त्या वाकळांत जावन हरियेकारा ती पांयांक वाकळां येता तातूंत जावन निवारच्या खातीर मागोवंक सांगलां. तांचे खातीर मागया. आनी एका शायल 12 वर्सांच्या भुरग्या खातीर मागोवंक ताचे खातीर मागोवंक सांगलां. ताचे खातीर आमी मागया. बेनेडिक्ट मॉनिस तिणें एक बरें काम मेळोवंक डायबिटीज जावन आनी कातीच्या पिडेत सुडका मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. त्या खातीर मागया. एका भावान मानसीक पिडा गूण जावंक बरें काम मेळोवंक आनी संघांत घाल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक विचारलां. त्या भावा खातीर मागया. आनी एका भयणीन आस्तमा पिडेत गूण जावंक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. त्या भयणी खातीर मागया. आनी एक तेसांव भायर पडिल्ली भांगराची चेन फाटीं मेळच्या खातीर आनी तशेंच एका कुटुंबाक UK वचून सेटल जावंक असल्यो अडकडी निवारच्या खातीर मागोवंक सांगलां. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, ही तेसावां आज विशेश तरान दान दिल्ल्या त्या भाव भयणीक त्या भावंडांक तांच्या तेसावां खातीर आमी विशेश तरान सोमयेच्या पांयांतळा समर्पण आमी मागया. आमचे दोनी हात पवित्र साक्रामेंतांत आमी उबारून धरया. ह्या घडये पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. आमचे दोळे आमी धांपया. आमचे समर्पण त्या सोमयाक आमी करया. संपूर्ण तरान सोमयाक आमी समर्पण करया. त्या दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. कोणें आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां, कोणाक आमी आमच्या मागण्याची गरज आसा, कोणाची तेसांव आमी वाचूंक सांगली, विशेष तरान तांकां ती कृपा ह्या घडये वालचे खातीर मेळच्या खातीर आमी मागया. आनी कोणें ह्या संवसारांत वस्तूंक पयशांक आस्त बदके देव जावन घेतला, तांची मनां परिवर्तन जावच्या खातीर ह्या भाव भयणी खातीर आमी मागया. तांकांय सोमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आनी कोणाक आमी आमकांत संपूर्ण तरान सोमयाक लागीं आमी सरया. सोमी आमकां लागीं सरतलो. आमचें समर्पण ह्या घडये सोमयाक आमी करया. तवळ आमच्या कुडींत आमच्या जिवितांत बरेपण वालतलें. मोगाच्या भावा आनी भयणी, तुजें समर्पण संपूर्ण तरान सोमयाक कर. सोमयेच्या पांयांतळ तुका समर्पण कर. पवित्र आत्म्यो ह्या घडये तुमकां अभिषेक करता. पवित्र आत्म्याची कृपा तुमच्या कुडींत ह्या घडये वालता. मोगाच्यानो अभिषेक करता ह्या घडये पवित्र आत्मा समर्पण करा. संपूर्ण तरान समर्पण करा. तुमकां सोमयाक लागीं सरा. सोमी तुमकां लागीं आसा. सोमी तुमकां आपडटा. सोमयेची कृपा ह्या घडये आमच्या कुडींत वालतली, आमच्या जिवितांत वालतली. बरेपण बरी भलायकी आमकां वालतली. सक्कड आमची देसावां मागणी कोणें आमकां मागोवंक सांगलां, मागता म्हूण सांगलां, तांकां सक्कडांगी ह्या घडये सोमयेच्या पांयांतळ समर्पण करया. त्या पवित्र आत्म्या उलो मारया. पवित्र आत्म्याची सकत कृपा वालच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया. हर एकले जिवितांत सोमयेची कृपा वाळून हिलिंग वालच्या खातीर, बरेपण वालच्या खातीर, बरी भलायकी बरेपण वालच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया. मोगाच्यानो प्रत्येक जण ह्या आराधनांत भागीदार जाल्ल्या हर एका भाव भयणीच्या कुडींत तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी सोमयेची सकत वालच्या खातीर, बरी भलायकी वालच्या खातीर आमी प्रत्येक जण शालोम प्रेयर बेंगळाचे आमी तांचे खातीर मागचे. खंयसर संवसाराच्या कोणशा जावन ह्या आराधनांत भागीदार जावन आसात, मागतात, आमचे लागीं मागोवंक सांगलां. त्या सक्कड भाव भयणीक ह्या घडये सोमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. प्रत्येक जण आमी शालोम पंगडाचे आमी तांचे खातीर मागया. हर एकल्याच्या जिवितांत सोमयेची कृपा वालच्या, सोमयान तांकां आपडच्या, सोमयेचे हिलिंग तांकां मेळच्या खातीर आनी बरी भलायकी बरेपण तांकां लाभच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया. मोगाचें पवित्र आत्म्या उलो मारया. पवित्र आत्म्याची सकत कृपा वालच्या खातीर आमी मागया. पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. त्या दैवीक देण्याच्या दाताराक आमी उलो मारया. पवित्र आत्म्याची सकत कृपा वालच्या सोमया कडेन आमी मागया. त्या पवित्र आत्म्या वचच्या खातीर आमी मागया. Come Holy Spirit, come, touch and heal all our brothers and sisters. ये पवित्र आत्मा, ये Jesus
Jesus, pour out your spirit. Pour out your spirit, Jesus. Jesus, pour out your spirit. Jesus, heal. Heal the Lord. Heal all our brothers and sisters. Hariya ka bhavini apor. Apor povitatmya. Apor povitatmya. Jesus, pour out your spirit. Pour out your spirit, Jesus. Touch, Lord. Touch, Lord. Heal, Lord. मोगावुच्यान तुझ्या दियास गुणकर संतोषन भरून चिनी पावन तो दर जेजू आत्म्या आम्ही उसारलेली मागणी कोणी मागून सांगला तांचे जिविताक ये जेजू तांणी आशेल्यांका दी तांच्या बऱ्या खातीर बऱ्यापणा खातीर जेजू दर तुझ्या आत्म्याक तांच्या जिविताक कितें अडकळी आसात बंदपात आसात कान उडय जेजू कोणाची मना परिवर्तन जावंक आसा परिवर्तन कर जेजू pour out your spirit Jesus Jesus pour out your spirit Jesus touch anoint Jesus heal Jesus apor sumya dar tuja atmya दैविक देण्याच्या आत्म्या dar जेजू बरी भलायकी दी जेजू समाधान दी संतोष दी जेजू पापाचे कुशीक कलसावन सोलो आदार मागतांची कालतीची नी सेवेन तामकां तुझ्या सदां स्थिर कर त्यागाचो स्पिरीट आमच्या कळसांत वाडय ये पवित्र ज्ञान देवाक दिवचो जागो देवाक कितें हांवें दिवंक आसा तें देवाक दिवंक म्हजें मन उच वाडाय पवित्र ज्ञान खरी एकट्याचें मन उच वाडाय देवाक दिवचो तो वेळ प्रत्येक देवाक दिवंक वेळ उच वाडाय मना उच वाडाय जेजू टच लॉर्ड heal जेजू may your spirit blow Jesus पवित्र आत्मा वाळून सोम्या Jesus pour out your spirit heal Lord anoint the Lord anoint Jesus pour out your spirit Lord pour out your spirit Lord Jesus Jesus. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाळ भवन आनी भयणीनो सोमयाचे आशिर्वाद आमी घेवंक येता परत एक घडी आमकांच आमची कुटुंबां परगांवांत आसल्या आमच्या भोंवडांक हर एकल्याक सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया ह्या सक्रामेंतान तावन सोमयाचे आशिर्वाद सगळ्या संवसाराच्या कोनशा वालच्या ही कोरोना पिडा पयस वयच्या ह्या पिडेक वकात सोदूंक काडची ती प्रयत्न यशस्वी जावचे खातीर प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी पावस आनी आवरा वरवीं जायतो कश्ट जाता जायतीं जाणां मरण पावल्यान जायत्या कश्टांनी आसात भाव भयणी तांच्या सुटके खातीर सोमयानाची जतन करच्या खातीर सरकारान बऱ्या मनाच्या व्यक्तीन तांच्या गरजांक पावोवचे खातीर सोमयाची सकत त्या सुवातेनी वालच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया आनी सोमयाचे आशिर्वाद सगळ्यांनी वालच्याक सोमयाचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावया आनी गावया गीत ह्या देवळा साक्रामेंतान Devoda sacramenta sostangama koruya uvilatya lupabota novyo riti adarya salvon vicha skadishya
तुया ये देवा विची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून सबल सदांच आमचे ते आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेरा मान करूंक आमकां दयन फावो कर जिवीत दिवच्या या देवाक सदांच आमी बुकयोंक आनी लावल्योंक आमकां शिकय आनी ती करपा आमच्या जिवितांत दी सदांच देवाक लागीं सरूंक आनी त्या मरिपात आमच्या जिवितांत देवाचो अनुभव जोडूंक करपाक दी तूं जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन.